तूं आतां नवें करता आमी ऑलरेडी दिवपाक लागिल्ले आसात. तुका आमी ऑलरेडी उत्तरूय दिल्ले आसात. इन द इयर 2022-23 आमी जवळ जवळ आणि 23-24 57,980 रुपया आमी रिलीज केल्ले आसात स्पोर्ट्स किटा खातीर. आणि त्याच प्रमाणे आमी त्यांचो TADA आणि किट जे आसा पळय तांकां 1,07,320 रुपया आमी तांकां पेमेंट केल्लो आसा. हे नॅशनल इंटरनॅशनल पार्टिसिपेशन आणि नॅशनल पार्टिसिपेशन खातीर 46,768 वी हॅव ऑलरेडी पेड. आतां लॉयडाचो जो विशय जो आसा तो वेगळो आसा. लॉयडाचो विशय जो प्रायज मनी जे आसात ते प्रायज मनी आय हॅव ऑलरेडी अनाउन्स दॅट बिफोर गणेश चतुर्थी हे सगळे जे प्रायज मनीज आसा इन्क्लुडींग आमचे नॅशनल गेम्स जे मेडल विनर्स जे आसात किंवा पॅरा एथलीट्स जे मेडल विनर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक खंयची चवथ ह्याच वर्सा मरे ह्याच वर्सा चवथ मरे हय चवथ येत रावतली हय पळय हांवें जें उलयलेलें आसा हांवें तें करून दाखयलेलें आहा. लक्षांत दवर. कारण हांवें 2 फावटी हे तिसरें वर्स हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की चवथे पयलू सगळ्यांक आमी पयशे दितले ते आमी करून दिल्ले आसा. आनी आजूय हांव परत फ्लोराचेर एश्युरन्स दितां ऑल द प्रायज मनीज वील बी पेड बिफोर द गणेश चतुर्थी. सर तुमी इव्हेंटांक इतले म्हणल्या हे 57,000 46,000 पेंडींग आहा म्हण सांगपाक लज दिसपाक जाय. पेंडींग नो इट इज ऑलरेडी पेड यार. अरे म्हणटा हें कितें उरलां तूं म्हणटा आतां लॉयडाचें उरलां म्हणटा तूं लॉयडाचें उरलां तुमी इव्हेंटांक म्हणलें कोटी द हाऊस इज मिसगायडिंग द हाऊस. हांवें ताका ऑलरेडी सांगिल्लें आसा 2022-23 आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. आमी ऑलरेडी पेड केल्ले आसा. Even Chief Minister is quiet today, surprising. Speaker sir, he is misguiding the house. बस म्हणपाचो Speaker sir, he is misguiding the house. तुमचा प्रश्न काय